मडगावचा आमदार दिगंबर कामत दिल्ली गेल्लो असताना मडगावात स्थानिक पातळीवेल्या राजकारणात नाराजी नाट्य पळोवपाक मेळटा। मडगाव भाजप मंडळाचो सरचिटणीस केतन कुडतरकारान आपले पदा सयत पक्ष सदस्यत्वाचोय राजीनामो दिलो। केतना सयत ताची भयण नगरसेवक दोतोर सुशांता कुडतरकाराचोय भाजपाक रामराम। आमदार दिगंबर कामतीच्या कारभाराचेर बोट दाखयत ह्यान फुडें भाजप पक्षा आड काम करपाची दोगांची शिटकावणी। हांवें आज पक्षांतल्यान रेजिग्नेशन दिल्लें आसा आनी ताणें जे पळय आमी सपोर्ट केल्लो म्हणजे ते पक्षा तर्फे सपोर्टेड बाय पक्ष अशें म्हणून आशिल्लें तेन्ना ताणें ते हाजो राजिनामो दिल्लो आसा। आमी प्रॉमिनंट बीजेपीचेच वोटर आशिल्ले, आज पर्यंत बीजेपीकूच काम करून आयल्या आनी ग्रासरूट लेवला वयल्यान बीजेपी म्हणून आयिल्ले लोक आसतले। हांगा सिवरेजीचो विशय आसा, विशय इतलो लार्जर स्केलीचेर आसा, लोकांक खरें ताजो त्रास जाता। आमी आयल्या फुडें ताजे कडेन 3 ना 4दां गेले आनी ताका सांगलें बाबा तो विशय सोडय, तो खरोच मेन आसा, लोकांक त्रास जाता। पयलीं तूं ओपोजिशनान म्हणून आशिल्लो, आतां तूं सत्तेर आसा, टिबल इंजीन आसा, सेंट्रलाक एक आसा, स्टेटीक एक आसा आनी कावन्सिलूय तुजेच आसा म्हणून आतां तो विशय सोंपय। आमी कितें लोक फायनली कशें आसा, एक कावन्सिलर म्हणून दारादारांनी आमकां वचचें पडटा, एक कार्यकर्तो म्हणून दारादारान एक कार्यकर्त्याक फेस करचें पडटा, हे लोकांचे प्रश्न आसात। आमी ताका सांगलें की हो सिवरेजीचो विशय सोडय, ताजेर कांय ना, करता करता आनी फक्त तें करताच। म्हणजे आज अशें जालां की एक मनशाक इतली गुरमी आसा मडगांवची की ताका गोंयकाराच्या वोटाची पसून गरज ना। तो डायरेक्ट सांगता तुमच्या आमकां मताची पसून गरज ना, तुम्ही मत मारले आनी न मारले म्हणून आपल्याक कांय फरक पडना। जेन्ना ही परिस्थिती जेन्ना पळय निर्माण जाता, हो अतिरेक जेन्ना पळय निर्माण जाता, ताजे खातीर हें रेजिग्नेशन आसा। अरे आज विविध प्रकारचे प्रश्न मडगांवां आसात, ते कोण काडटलो? प्रत्येक क्रमांक गेल्यार जालें हेच उत्तर मेळटा। म्हाका फक्त वायट कितें दिसता, जेन्ना आमच्या लोकांकडे पावता, जेन्ना गोंयकाराक न्याय दिवपाचे लोकांकडे पावता, तेन्नाच हे आमदाराक वेगळी हे आश्वासनां, वेगळी रिजन्स मेळटा। आमकां जेन्ना पळय न्याय दिवपाचो आसता तेन्ना जर ताका जाय जाल्यार ताणें 24 वरांनी एमेंडमेंट हाडलो आनी म्युनिसिपालिटीन हँडरेजींग घेतलें मरे, जालें ना ती गोश्ट 24 वरां? क्लियर आसतलें। ताका जाय जाल्यार मोदीर ताणें इलेक्शनाक सीएमाक हाडून मिटींग घेतली, हीच मिटींग मडगांवकारांक आमच्या खातीर जायनाशिल्ली, आमचे प्रश्न आसा ते सोडोवपाक जायनाशिल्ले। आमी खंय वचप कोणा कडेन? म्हाका जो प्रश्न पडटा हो घडये प्रत्येक मडगांवकारांक पडलो आसा की आमी जे पळय प्रॉमिनंट हांगा रावपी जे पळय कोण आसा तांणी खंय वचप। गौरांग मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।